तर आता न्ही सकाळची ऑलमोस्ट 9:30 सुमार जाल्या आणि आम्ही वता काणकोण, कित्याक की आयज आसा बायेचे वॅक्सीन डे आयज बायेचो, सो ताका वॅक्सीन दिवपा लागून वता. आणि इतले दीस माग बीन हेकाच लागून हाडून दवरलेले वॅक्सीन आसा न्ही तेका लागून. सो 3.5 मंथाचे वॅक्सीन तेजे आयज. तर 3.5 मंथ जालो तेका कंप्लीट. आनीक वॅक्सीन तेंचे जे आसता पळय न्हू गव्हर्मेंटान ते थर्सडेकूच दिता हांगासर. आतां आनी खंय कशें दिता खबर ना, आमच्या सावड्ड्या बीन सोमाराक आनी ब्रेस्ताराक दिता खंय. आनी एवरी मंथाच्या 12 तारखेक पंचायतीन दिता वॅक्सीन जे आसा पळय न्हू ते. बट हांगासर फक्त थर्सडेकूच दिता आनी ऑप्शन ना. सो आयज आमी वता वॅक्सीन दिवपा. बाकीची जी पयलींची वॅक्सीन आसा पळय न्हू ती आमी ताका प्रायवेटान दिल्ली. सो खूब जाणां म्हणपाक लागलीं गव्हर्मेंटान दिया, गव्हर्मेंटान बरें अशें तशें म्हणून. सो म्हटलें चल हे वॅक्सीन जे आसा पळय न्हू ते गव्हर्मेंटान ट्राय करून पळोवया अशें म्हणून. ट्राय करून पळोवया म्हटलां, बट ट्राय करून पळोवया जें म्हटलां पळय तें म्हाजें डिसिजन न्ही, तें डिसिजन हेजें. हांव म्हणपाक लागलो सगळीं जाण म्हणटा न्ही गव्हर्मेंटान ट्राय कर. हांव सकाळीं सुद्दां एका भायर सरता तेन्ना सांगतालें शुअर तूं गा म्हणून गव्हर्मेंटान दिवया ट्राय. तर हांव म्हणपाक लागलो चल ट्राय करून पळोवया अशें म्हणून ओके म्हटलें. म्हाज्या मनान मातशें सुद्दां नासलेलें गव्हर्मेंटान वॅक्सीन जें आसा पळय न्हू तें दिवपाचें. मां हांगासर फाटल्यान भयणी कडेन उलयता तेणें फोन केला. तुमी म्हणटाली ती एकलीच कितें बडबडटा काय म्हणून. सो ताणें व्हिडियो कॉल केल्लो, ती तेजे कडेन उलयताली. तर एक्चुली म्हाज्या मायंडान न्ही मातशें सुद्दां नासलेलें गव्हर्मेंटान दिवपाचें. बट ओके म्हटलें चल हो म्हणटा न्ही दिवया म्हणून ओके म्हटलें चल एक दिवन पळोवया अशें म्हणून. तर कित्याक लागून म्हाज्या मायंडान नाशिल्लें जाणा, कित्याक खुबशीं वॅक्सिन्स म्हळ्यार खूब टायपाचे हे जे आसा पळय न्हू गव्हर्मेंटान कवर जायना. खुबशे मिस जातात ताका लागून. लायक हे जे बीन कसले फ्लू आनी कितें कितें आसता पळय न्हू, आय थिंक चिकन पॉक्स सुद्दां मिस जाता दिसता हितून गव्हर्मेंट वॅक्सिनान. ताका लागून म्हाका तें नाशिल्लें. इतलें सगळें करताच न्ही आनी बेश्टें कित्याक ते हेल्था वांगडा रिस्क घेवपाचें अशें म्हणून. बट पळोवया हांव हे एक वॅक्सीन जें आसा पळय तें दिवन पळोवया अशें म्हणून. आनी प्लस मेन हें म्हटल्यार कितें प्रायवेटान दिता ती पेनलेस आसता न्ही, ही पेनाची फिवर बी सगळो येता. सो ताका लागून पळोवया आतां ते कशें रिएक्ट करता. मागीर तेजी बॉडी इम्युनिटी सिस्टम जो आसा पळय न्हू तो इम्युनिटी सिस्टम जो आसा पळय तो कसो रिएक्ट करता तो पळोवया. ओके. सो आतां 9:30 जाल्या वता आमी. बेगीन जितलें घालता तितलें बरें अशें म्हणटा न्ही, अशें म्हणून आमी चिंतलेलें 9 भायर सरतलें म्हणून. म्हळ्यार बाय आयज सकाळीं बेगीन उठलेलें 6 सुमार, मागीर न्हिदलें परत, मागीर ते लेट उठलें अशें करून मागीर टायम जालो. ओके. सो चलात वता आमी आतां. मागीर तुमकां थंय पावलें की दाखयता. थंय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान शूट बीन कांय करपाक दिनात, खबर आसा म्हाका. सो पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता तें दाखयता तुमकां. सद्याक बाय आसा फाटल्यान. आतां न्ही 9:30 जाले जस्ट. बट वत जें आसा पळय न्हू तें अशें आसा रखरखीत. आयज न्ही सकाळीं बेगीन वत येयल्लें ती पळयलें रे. आंगणा बी 9ांकच वत आसलेलें, 9 पयलींच. हांव भायर गेलें. थंडी आयज थंडी पडल्या न्ही, थंडी बरी पडल्या आयज सकाळच्यान. उठपाकच जायनाशिल्लें. 7:30 जालें तरी म्हाका आनी उठपाकच जायना. उठ्ठा बसता न्हिदता, उठ्ठा बसता न्हिदता. बट वत बीन जें आसा पळय आयज सकाळ फुडेंच येयलां. सो चलो मागीर मेळटा तुमकां थंय पावलें की. सो रांदपाचें काम चालू आसा हेवटेन तेवटेन. गडबड आयज लेट जालो न्ही. तर तुमी म्हणटली वयतना शूट केलें मागीर कांय दाखयत ना अशें म्हणून. तर मोस्टली न्ही अशें करून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान बी शूट करपाक अलाव आसना आनी हांवें बी कांय शूट करूं ना. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार मेन गोश्ट मूड ऑफ जावपाचें कारण म्हटल्यार आमी वॅक्सिनेशना खातीर गेल्लीं न्ही हॉस्पिटलान. आमकां न्ही वॅक्सीन जें आसा पळय तें दिवपाक मेळूना बायक. सो आमकां म्हटलें नाका चला तुमी दिना म्हटलें वॅक्सीन. आतां न दिवपाचें कारण म्हटल्यार हेंच की आनी कपडे आसा हांगासर. सो ना दिवपाचें कारण म्हटल्यार की बायक न्ही मातशी थंडी आसा, मातशी लायट अशी थंडी आसा ताका. मातशें मदीं मदीं न्ही खोकली काडटा, शिके येता. सो ताका लागून हांवें थंय पोलियो दिता पळय तांकां सांगलें की मातशी बायक न्ही थंडी अशी आसा, खोकली काडटा आनी शिके काडटा ते अशें म्हणून. तर तो म्हणपाक लागलो जो डॉक्टर आसता पळय न्हू तांकां व्हरून तूं दाखय अशें म्हणून. पिडिएट्रिशन अवेलेबल नाशिल्लो, मे बी येयना आसतलो पिडिएट्रिशन जो आसा तो हांगा काणकोण. सो तो म्हणपाक लागलो जनरल डॉक्टर जो आसा पळय ताका दाखय अशें म्हणून. सो ताका दाखयलें. गर्दी आशिल्ली खूब. सो तो म्हणपाक लागलो लायनी
आनी रावनाका डायरेक्ट वचून दाखय अशें म्हणून. सो डायरेक्ट वचून दाखयलें हांवें. आनी तो म्हणपाक लागलो मातशी आसा न्ही थंडी, मागीर आनी कितें परत वॅक्सीन बीन आनी त्रास जावपा नाका भुरग्याक, सो तूं बट द नेक्स्ट थर्सडेक जें आसा पळय तें दी अशें म्हणून. तर तें आतां आमचें वॅक्सीन जें आसा पळय तें पोस्टपोन जालें नेक्स्ट विकाक. सो ताका लागून बी मातसो मूड ऑफ जालो की मेंटली इतलें प्रिपेर जावन गेल्लें हांव की चल ओके चल कसो फ्लू म्हळ्यार फिवर येता कितें येता तर पळोवया अशें म्हणून इतलें सगळें मायंड आनी हार्ट स्ट्रॉंग करून गेल्लें. आतां परत नेक्स्ट विकाचें घालतकीर आनी मातशें जालें की परत आतां आनी एक वीक वेट करपा पडटलो असो म्हणून. सो आसूं म्हटलें बायेच्या हेल्था खातीर बीन हें न्ही अशें म्हणून ओके चल अशें म्हटलें. आनीक ताका न्ही आतां 3.5 म्हयने क्रॉस जाले. एक्चुली 3.5 म्हयन्याचेर दिता तें वॅक्सीन, बट तें 3.5 म्हयन्याचें आसा पळय तें क्रॉस जालें ताका आतां. सो नेक्स्ट वीक तें वॅक्सीन बीन दिता म्हळ्यार 4 म्हयने जातले दिसता म्हाका. ओके सो आसूं म्हटल्यार कशें कितें तें मागीर पळोवया अशें. हांव बी म्हणपा लागलें आसूं पळोवया, आजून एक वीक आसा न्ही आमी हें करया चिंतया हेजेर म्हणपा लागलें की हितून दिवया प्रायवेटान दिवया काय परत नेक्स्ट विकाक इवन थर्सडेकूच दिवया काय म्हणून गव्हर्मेंटान. सो ओके म्हटलें चल प्रायवेटान दिलें आनी बरें, कितें म्हाज्या मायंडान गव्हर्मेंट नात वॅक्सीन अशें म्हणून. सो आतां आयली आमी घरा कडेन येतासर वाटेर नुस्तें घेतलें. एक्चुली आयज थर्सडे बट हो खाता न्ही हेका लागून थोडेंशें नुस्तें बी घेतलें आनी येयली. येता म्हळ्यार लेट जालो. आतां रांदपाची गडबड जी आसा पळय ती चालू आसा. सो मां आसा गॅसा कडेन. हांवें म्हटलें हांव मातसो व्हिडिओ कंटिन्यू करता अशें म्हणून. तर बाय बी मातशें क्रँकी जालें कितें जालें जाणा. सो ताका तें थंय डॉक्टरा कडेन धाडलेलें पण तें खूब रश आशिल्लो डॉक्टरा कडेन आनी थंय ते गर्द्यांतल्यान ताका घेवन गेले पण दिसता दोनी सायडीन अशें करून गर्दे भरलेले आनी तो सेक्युरिटीक सांगलें अशें अशें डॉक्टरान थंयच्यान धाडलां म्हणून. मागीर सो तो म्हणपाक लागलो यो म्हणून. ताका गर्द्यांतल्यान जे आमी घेवन गेली पळय भितर तेन्ना तें भिलें इतली सगळी गर्दी आनी घरची लोक सगळे धुकळटा हें करता तें सगळें पळोवन. ताका लागून तें न्ही आतां मातशें क्रँकी आसलें भिता अशें सकयल बी रावना काय ना. हांव दिसलें की म्हाका धर म्हणटा, हो दिसलो की हेका धर म्हणटा, म्हाका कडेन बी वचपाक पळयना अशें करून खूब क्रँकी जाता. ते आसा तो मातसो तेजो मायंड डायवर्ट करपाचो ट्राय करता. ओके फीड बी कांय घेयना. सो रडत आसा क्रँकी जावन. सो पळयता आतां रांदपाच्या भितर चालू आसा रांदता बिनता आनी मेळटा तुमकां दोगांक सांग अशें. 11:45 जाले. सो 20 मिनटां 12:00. तर बायक न्ही सकाळीं हाडून आशिल्लें म्हटल्यार कित्याक की सकाळ फुडें न्हाणून व्हरप सारकें जायना न्ही वाऱ्यांतल्यान अशें म्हूण हाडून आशिल्लें. आनी आयज ताका न्हाणोवपाचें हें नाशिल्लें. वॅक्सीन दिलें की न्हाणयना न्ही आयज ताका लागून. बट आतां वॅक्सीन कांय ना न्ही सो ताका लागून ताका न्हाणयता. मां तेगेली न्हाणोवपाची तयारी करता मागीर तेल बी काडपाची आनी भितर रांदपाचें. दाखयता तुमकां आयज नुस्तें आसा आमगेर नुस्तें. सो हे पळयत हांगासर बांगडे जे आसा पळय न्हू ते मोठे बांगडे बरे मोठे आसा बांगडे अशें करून. ते दोळ तांबडे जाले मरे बरे अशे मोठे बांगडे आसा हे पळयात. सो ते बांगडे आसा न्ही तेजी आयज आमगेर उड्डमेथी बांगड्याची उड्डमेथी. ऑलरेडी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आसा. तुमकां जर कोणाक जाय जाल्यार हांव लिंक दिता तुमी कमेंट करा. कमेंट बॉक्सान लिंक जे आसा पळय तें दिता. 1.5-2 वर्सां पयलीं केल्ली शेअर. ओके जाय जाल्यार दिता आतां परत करना. आनी हे गोबरे खंय. सो हे पळयात असलें नुस्तें आमी केन्ना खावना फर्स्ट टायम घेतला. हो म्हणटा बरें लागता खंय. सो तें आसा पळयात. सो अर्दें नुस्तें करपाचें अर्दें नुस्तें दवरपाचें. ओके सो हें सगळें करून घेता. बायक न्हाणोवपाचें मागीर जालें जेवपाचें. ओके चलो. सांजची न्ही 5 समथींग जाली आनी ही हांगासर मां झाडांक उदक घालता. हांव ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट आसतनाच्यान न्ही झाडांची कुयदाद जालीच ना. म्हणल्यार अशें पयलीं स्टार्टींग करतालें मागीर म्हाज्यानूच जायना जालें सगळें करपाचें तशेंच सोडलेलें. मागीर आमी हांगा ना जालीं तेन्ना तर सामकीच झाडांची आसा पळय न्हू ती सगळीं सुकोन गेलीं. आतां मां तांकां कितें कितें करता शेण हाडून घालता आनी हे पळय हे कितें किचन वेस्ट कितें घालता आनी कितें उदक घालता सकाळचें घालता सांजचें घालता. सो हो सगळो वावर जो आसा पळय न्हू तो वट्टेलांव लागलो तो आनी वट्टेलांव बी जो आसा पळय न्हू तसो करून हें जालो मागीर बारीक पानां येवन थंयच्या थंयच चिड्डल्ल्या भशेन जालां. व्हडलो जायत ना म्हणून कोंबरे बी मुखार फुटत ना.
सो असं करून आसा तसं आनी 5 जाली म्हणल्यार वत बी ना कालच्यान परच्यानी बेगीन वयता अशें करून चड आसना पळय फाटल्या दिसांनी 6 बी म्हटल्यार वत रखरखीत आसतालें मदीं वेदर चेंज जाता आनी बाय जें आसा पळय उठलां आतां न्हिदलेलें सो दनपारां मागीर मातशें न्हिदलें न्हाणें तेगे न्हिदलें मागीर मदीं उठलें आमी जेवन बिवन मागीर मां तेका घेवन न्हिदलेली मातशें न्हिदलें तें आतां उठलां सो तेका फीड घातलें आनी हो घेवन आसा भितर तेका न्ही गरमी जाता स्वेटींग जाता मागीर ते चिडचिड करपाक लागता सो आसा दोगांय भितर आनीक हांव न्ही 5 जाली न्हू मागीर चायेक मागीर सदांच सांजची चड अशें आमगेर कांय आसना बिस्कीट असलेच खावपाचें आसता आयज म्हटलें कितें डिफरंट अशें करिया अशें म्हणून लायट पेटयल्लीच आसा दाखयता तुमकां रेसिपी अशी न्ही बट दाखयता तुमकां हांव कितें करता तें हें पळयात हांगासर तर हय न्ही हांगासर म्हाजे कडेन स्वीट पोटेटो आशिल्ले बागायतारांतल्यान हाडलेले हांवें ती सो ती बारीक बारीक सगळीं न्ही हांवें उकडून खाल्ली आमी अशें करून आनी हें न्ही मातशें मोठें आशिल्लें एकूच मोठें अशें कितलें मोठें आसा पळय सो तें न्ही हांगा पळय लागलां सो तें न्ही बरें आसा अशें म्हटलें आनी आतां सदांच ती उकडून खावंक बेटर येता न्ही अशें म्हणून म्हटलें आतां फ्राय करया अशें म्हणून सो तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें जेंकां कोणाक खबर ना तांकां दाखयता कशें करप तें जस्ट न्ही हे हांवें पील बी कांय करूं ना बरें क्लीन अशें धुवन घेतलां आनी तेजें न्ही अशें करून मातशें दाट अशें न्ही पिसीस कट करून घेतले रावंड स्क्वेअर तुमकां कशें जाय तशें हे पीसीस जे आसा पळय ते कट करपाचे पील बी कांय करप ना मातशें दाटसर अशें हें करप आनी तव्यार जें आसा पळय तें घालून भाजून घेवप सो हांगासर तवो न्ही तापोवन घेतला हेका न्ही तूप लावन घेता आनी हें जें फ्राय करता पळय न्हू तेन्ना तेलाचो वापर ना करता तुपाचोच करप ना तुपूच रावप आतां तुमी अशें म्हणनाका तवो कसलो काय म्हणून हो म्हजो ओल्ड तवो अशें कितें जेन्ना करपाचें आसता पळय न्हू जें स्टीक जाता पळय तें करपाचें आसता पळय तेन्ना हांव प्लस तवो जो आसा पळय तो यूज करता म्हणून होच तवो जो आसा तो अशें करून घालपाचें उदक मिक्स करून घेतलां हांवें आतां चड आवाज येता न्ही तेका लागून हे घातलें की ना तेजे वयल्यान आनी थोडेंशें तूप जें आसा पळय तें लावन घेता आनी हें न्ही आमकां आतां धापून मातशें उकडून घेवपाक जाय सो तुमी जर अशें केन्ना केलें ना न्ही ट्राय करून पळयात एकदम बेस्ट जाता करून जालें की ना दाखयता तुमकां ही पळय दोगांय पासय मारता तें उठलां आतां हांव घेवन आयलां तेका मां आसा भायर झाडां उदक जालें रे तुजें घालून तूं वचना जाल्यार हेजो सो चलो आतां आमी ते हांव ते गोरवां बी येयलें करून घेता आनी दाखयता तुमकां रेडी जातकीर कांय नाका पळयत हांगासर जालें म्हाजें 1-2दां न्ही हांवें हें टर्न केल्लें मातशें एकदां म्हळ्यार घालचे पयलीं तूप घालून हें घालपाचें आनी वयल्यान मागीर एकदां तूप लावपाचें आनी परत परत तूप जें आसा पळय न्हू तें लावपाची गरज ना आनीक चड पातळ बी करप ना हा चड पातळ केलें न्ही जाल्यार हें जें आसा पळय न्हू तें लागता एक एकदां आनी मोडटा सो एक एकदां लागना म्हाजें आतां लागूना आनी दाट केलें न्ही बेगीन उकडना हें जायना हें पळय अशें करून पळोवपाचें बरें सॉफ्टली जर अशें करून वता न्ही भितर मोव जालें जाल्यार समजपाचें की जालें अशें म्हणून सो तोपून पळयात अशें करून सो हें म्हाजें सगळें शिजलां ओके आतां हें काडून घेता आनी जें उरलां पळय तें कट करून घालता कट करून दवरूं नाशिल्लें हेकाच लागून कितें काळें पडटा न्ही तेका लागून हें काडून घेता आतां ही हांगासर म्हजी फर्स्ट बॅच जाली सेकंड बॅच घातल्या ही पळयत हांगासर आनीक थर्ड वन ही हांगासर आनी एक पावटी जातली बारीक बारीक अशी पडटली सो ही हांगासर जाली रेडी ही कितें खावन येयली आमी च्या पिवचीच आसा आनी बायेक हांगासर घातला खेळपाक ते खेळटा आनी आयज हो आसा घरा कडेन न्ही हो निवळ करता म्हणल्यार हांगासर दाखयता तुमकां अशें करून न्ही पानां पडटा सायलाची पानां आमगेर ना सायल बट पडटा अशें करून रस्त्यार हांगा ते सगळ्या सो तो काडटा ती हांगा आंगणाक बी कितें जाता अशें करून सान मारप जाता डेली त्या कोणच्याक थंय सान मारप चड जायना सो तो स्टेरकेसी वयल्यान सगळें ही झाडून काडलें हांव काडटा म्हणलें तेका तो नाका म्हणपाक लागलो आपूण काडटा अशें म्हणून
सगळं हे करता आता उजो घालता खंय सगळ्या रस्त्यार बी सगळ्या निवळ करून आणि ते तुमकां जे कोण माझी पयलींचे सबस्क्रायबर आहा तांकां खबर आसा 2-2 दिसांनी रस्त्यार सगळे झाडून बिडून उजो घालप हें आमचें काम आतां पावसाचेंच आसना हें सगळें काम. फरक करून आवाज येता मरे धुल्ल जाता पळय सामको. सो चलात आता न्ही च्या करता इल्ली च्या करून पिता आमी आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. सो मेरे म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयता आवाज व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरे थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय 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 म्हणटा रे आसूं ते कचरो पडटा खूब आतां ते सगळे अशें रस्त्यार बी अशें बीन असं पडटा न्ही सांज उजो घालपाक जाय. सो आनी हांगासर सगळे झाडांक उदक बिदक घालून गेली आपली भितर. हांव बी वता म्हाजें करपतलें नाल्यार तेन्ना परत मातशें परतुपाक पडटा रोखड्या. च्या करता हां मागीर उजो घाल झाडून दवर आनी या.